गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या अंतर्गत पोर्ट लिमिटाची मर्यादा वाडयल्या. देखून गोंयभरचे नुस्तेकार चाळवल्यात. पोर्ट लिमीट वाडयले जाल्यार नुस्तेकारांचेर हावळ येतली. गोंयचे पारंपारीक नुस्तेकार काबार जातले. तेन्ना ह्या कायद्याक विरोध करपा खातीर चापोरा फिशिंग बोट संघटनेन खासा बसका आपयल्या. ह्या बसकेक सगळ्या गोंयकारांनी हाजीर रावन आमचे मागणेक तेंको दिवचो अशें चापोरा फिशिंग बोट संघटनेचो अध्यक्ष बलभीम मालवणकारान सांगले. दिसा प्रत्येक गोंयच्यांनी आपापल्या गोंयान कोस्टल एरिया आहा तेंचे कडेन सगळे पूण बेतूल टू केरी आनी साळ टू आमचे छापोरा ह्या लोकांनी सगळ्यांनी प्रत्येक जाणांनी आपल्या आपल्या हितून मिटींग घेवची. कित्याक नाजाल्यार हे घातक आहा भयंकर अशें लावन ते ह्या आयताराक थारोवपाचें आनी सगळे गोंय एकठांय जावन एक दीस थारोवन सगळ्यांनी पणजे वचपाचें. फिशरमॅनांक भरपूर नुकसान जावपाचें. आमकां फिशरमॅनांक आमकां आतां तर 150 मीटर जर हे काडून गेले जाल्यार आमची फिशरमॅनची घरां ना, आमच्यो बोटी ना, कांयच ना. कोण कितें खंय रावतले? हो एक कायदो फिशरमॅनाक लागून एक कायदो पास करून हाडलेलो दिल्लीक. आमचो तेन्ना चंद्रकांत मिनिस्टर बाब आसलो तेणे की फिशरमॅनांक थंयसर दर्या कुशीकूच दिवचे म्हणून. तो सुद्दां कायदो तेंच्यांनी ना केल्लो आहा. जर तर हे पंचायतीत तर लोकांक हे दिशाभूल करता तर सरकार दिशाभूल कित्याक करचो ना? मागता हांव आमचो आयज बाबा आमचो दिगंबर आमचो श्रीपाद नायका कडेन हेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तूं सेंटराक आहाय वचोन फुडें करून हेजेर कितें थारोवन जर तर गोंयकाराचें भवितव्य ती 150 मिटरांक जर रिव्हरेचे आनी हेजे वता जाल्यार ती गोंयची ही सुद्दां वयतली. आमचे गोंयच्या साहेबाचे हे इगर्ज उरची ना, देवळां उरची ना. बारीक विचार करात. मोरजी, गुडे, शिवोली म्हूण तशेंच काणकोण आनी कितें खंयचे कालांगूट आनी पणजे कितें करतले? पणजे राजधानी जाल्यार मिरामुट्टू 150 मिटर तर सगळे शेडाचे काडूंक सोदता जाल्यार पणजे जाल्यार गोंय उरलें खंयसर.